सरकारान 2 दिसां पयलीं विधानसभेन निर्णय जाला एप टॅक्सीचो गोंयान एप टॅक्सी हाडपाक. ह्या संदर्भात सविस्तर उलयतना सांगपाक सोदता की म्हाजे पयलीं पासून हांव प्रेसान सदांच म्हाजे आरोप आसताले की मायकल लोबो जो आहा कलंगूटचो आमदार तेणी टॅक्सीवाल्याच्या धंद्याची सगळी वाट लावन उडयल्या. प्रत्येक फावटी हांगा आझाद मैदानार ज्या ज्या एजिटेशन जालें तितून येवन हांगासर सगळ्यांक इन्स्टिगेट करा की आपूण राजिनामो दितलो तुमकां लागून, किंवा गव्हर्नराचे गाडयेक जो पर्यंत स्पीड गव्हर्नर घालिना तो पर्यंत तुमच्या गाडयांक घालप, अशी इन्स्टिगेट करप, भाशणां करप. सगळ्यांक भितर एक उत्साह नाका आसलेलो उत्साह सगळ्यां भितर निर्माण करप टॅक्सीवाल्या भितर. आनी मागीर जेन्ना पळय निर्णय घेता सरकार पळय तेन्ना वाटी रावप हे प्रत्येक फावटी आमी पळयल्ले. पूण पयर दुर्दैवान तेजी बायल जी आहा शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो हेणी प्रश्न घातलेलो की टॅक्सीवाल्यांक सबसिडी मिटराची पळय ही कितल्या जाणांक दिल्या ह्या संदर्भात विचारपाक. पूण तो प्रश्न भरकटलो. म्हाजो आक्षेप कितें आहा की प्रश्न जर आपले कडेन जर जायना घालपाक विधानसभेन घालप न्हू. तो प्रश्न जेन्ना आपूण विचारता त्या प्रश्नाचो शेवट पर्यंत कंट्रोल आपल्या हातीन जावो, आनी जर आपल्या हातीन कंट्रोल उरना तो घालप न्हू. हेंच्यांनी प्रश्न घातलो सबसिडी विचारपाक, म्हणून आमचो मुख्यमंत्री आहा तो तेणी गुडयलो, बाकीच्या सगळ्यांनी गुडयलो आनी एप टॅक्सी गोंयान हाडपाचो निर्णय घेतलो. अरे एखादे बेज कितें दिता की जे मिटर पळय लायल्या ते मिटर हे करूंक ना म्हणून, चालू करिना म्हणून. आतां आमचो मुद्दो कितें आहा की हे आमकां पयलींच खबर आसलेलें की हे मिटराचें प्रकरण हे फुडें चालू करपाचें जातलें, म्हणून आमी हायकोर्टान त्या वेळाचेर पेटिशन घालून हायकोर्टान आमकां क्लियर ऑर्डर दिल्ली की एक एप डेव्हलप करून दिया, जसो महाराष्ट्रा, कर्नाटका, बाकीच्यो ज्यो स्टेटी आहा हरियाणा, गुरगांव, दिल्ली, ह्यो ज्यो बेंगलोर, सगळ्या सिटींनी पळय मेट्रो सिटींनी पळय जसो एप डेव्हलप केल्या ओला उबेरा कडेन, तसो एक एप करून दिया आमकां आनी त्या एपाचेर आमी मिटर चलयता जो कोण इन्सिस्ट करता पळय ताका. पूण ह्या सरकारान ती ऑर्डर सायड केली. हे सरकार व्हरची ऑर्डरी पाळिना आनी हे म्हणटा आमी टॅक्सीवाले पाळिना. हे सरकार ऑर्डरी पाळिना आनी हेंच्यांनी ती ऑर्डर सायड करून मागीर फोर्सान सगळ्यांक मिटर लावपाक लायले. कित्याक लागून? कमिशन गावपाक. त्या वेळार हांवें सांगलेलें मोविन गुदिनून मिटर केली हेराफेरी पिक्चर रिलीज केला म्हणून. आनी आतां हेंचे कडेन काय विशय उरोंक ना. टॅक्सीवाल्याच्या टाळू वयले लोणी कशें खातले? आतांच सांगलें मोड्याच्या टाळू वयले लोणी खाणारे सरकार. आतां मिटराचेर कमिशन खावन पुरो जाला तेन्ना आतां मुद्दो आनीक कितें उरला तर ओला उबेर. हांवें प्रत्येक फावटी सांगला की ओला आनी उबेर ज्यो आहा पळय ह्यो आख्खे इंडियेक रजिस्टर ना आजून पर्यंत. बेकायदेशीर धंदो चलता. थंयच्या सरकारांक हप्तो दितात हे आनी बेकायदेशीरपणान धंदो चलता. आतां दिल्ली खंय तरी तांकां रजिस्टर करपाचे प्रस्ताव चालू जाला, बोलणी चालू जाल्या दिल्लीन ते दिसा आनी पयला. आनी ह्या ओला उबेरा बद्दल जे कोणी पळय हे केला ते प्रवास केला तेंचो कितलेशेच आमचे कडेन व्ह्यूज आहा लोकांचे की तेंचे लोक सॅटिस्फाय ना तेंच्या सर्विसीचेर. पूण हांगासर आतां हे सरकार खंय तरी हप्तो खावपाक तेंचे कडसून तांकां हाडपाक सोदता एप एग्रिगेटर. हे पयर विधानसभेन जे तावान उलयले, विजयाक सांगले मुख्यमंत्र्यान तुवें वचप ना आझाद मैदानार म्हणून. हे सगळे जे तर पळयले जाल्यार हेंच्यांनी फक्त कमिशन खावपाक हे एक रचलेले नवे पिक्चर काडपाचो हेंचो तयारी चालू आहा. पळय जर आमी लोकशायेन चलता, हांव सदांच सांगता की हे सरकार लोकशायेन चलना म्हणून, हे हुकुमशायेन चलता. आनी पयर विधानसभेनूय सिद्ध जाला. तेणी सांगलें न्हू शहाजहानान हे बांदलेलो, शहाजहान कोण आहलो? राजा आहलो. तशें राजेशाही सरकार चलता हे राज्य करते प्रमाणे, लोकशाही न्हू. म्हणटकूच ते आतां कितें म्हणटा की आमी ते हाडटले. आतां जर लोकशायेन तर आमी आहा, घटना तर बाबासाहेब आंबेडकरांची बरयल्ली आमी मानता, तिका रिस्पेक्ट दिता, जाल्यार जे आमी कोण स्टेक होल्डर आहा पळय ते आमचे पयलीं प्रॉब्लेम जाणून घेवंक जाय. बाबा मिटर कित्याक चालू करिना? कित्याक सरकार बेज कितें दिता की मिटराचेर मिटर चालू करिना म्हणून ओला आनी एप टॅक्सी हाडच्यो पडटल्यो. जर सरकारान ते पयलीं जाणून घेवंक जाय मिटर चालू करिना कित्याक. आमी क्लियर रिप्रेझेंटेशन दिलां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक आनी तितून चर्चा मागल्या. आजून पर्यंत आमकां आपोवंक ना. म्हणून म्हाजी अपेक्षा आहा कितें, हे सरकार जर लोकशाही मानता, बाबासाहेब आंबेडकराची घटना जर मानता जाल्यार आमकां आफून व्हरतले, आमचे कडेन चर्चा करतले. पळय सगळ्यान पयलो हांवें कितें सांगला मुद्दो की सरकारी पळय कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेतल्या त्यो मिटराचेर घेतल्या. तुमी कोणाक फटयता? अरे गोंयच्या जनतेक सगळें खबर आहा. आतां एरायवल पॉयंट जे आहा गोंयचे पळय रेल्वे स्टेशन मागीर एअरपोर्टाचेर
थंय तुमी प्रिपेड टॅक्सी दवरतले आनी मिटर कोणाक वापर म्हणटा कलंगूट बेल्टाक इतल्याच कलंगूट किंवा कोस्टल बेल्टा नॉर्थ गोवा तांकांच जे कोण ड्रॉपाक वयता तांकांच मिटर वापर म्हणटा सरकारी योजनेक घेवचे ना बरे कोस्टल बेल्टाच्यो गाडयो आहा त्यो चडश्यो हॉटेल कावंटराच्या अंडर चलता पेमेंट आहा तो हॉटेल कावंटराक वयता टॅक्सीवाल्याक येयना डायरेक्ट म्हणून अश्यो वेगवेगळ्यो परिस्थिती आहा हेचेर पयलीं सगळो अभ्यास करून सरकारान आमची ज्यो कितें म्हणणें आहा तें जाणून घेवंक जाय जर मिटर जाय मिटर चालू करूं येता प्रॉब्लेम ना काय म्हणजे सगळ्यांनी चालू करूंक जाय कावंटर तुमी अलाव करतले दाबोलेचे वोटर आपले म्हणून ते तर कावंटर तूं दवरतलो आनी बाकीच्यांक सांगतलो मिटर घे हें कशें जातलें जावचें ना